बुधवारा जाल्ले इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचे बसकेक मुख्यमंत्री नाशिल्लो. सगळ्या खात्यांक बायपास करपी आयपीबीन निमाणे एक्स ऑफिशियो चेअरमॅन मुख्यमंत्र्यांकूय बायपास केलो. आता प्रकरण आंगलट येताशें दिसल्या उपरांत मुख्यमंत्री व्हिडिओ कॉन्फरन्सान बसकेंत वांटेकार जाल्लो म्हूण बीजेपीवाले उखलाप्यो जापो दितात. मात मुख्यमंत्र्यांचे कथीत व्हिज्युअल हजेरीचेर कोणूच धड उलयना. आता हो आयतोच विशय काँग्रेसीनूय तापोवंक सुरू केला. आयपीबीचे मेंबरांची मात तोंडां बंद. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचे बसकेचो विशय तापता. प्रुडंटान बोर्डाच्या शक्य तितल्या मेंबरांक अधिकाऱ्यांक गांठले. कोणूच पर्रीकाराचे कथीत व्हिडिओ कॉन्फरन्साचेर उलयना. आयटी मंत्री रोहनाकूय संपर्क केलो, तो फोन उखलना. बोर्डाचे मेंबरांक विचारल्यार तांचे कानार केंस. प्रुडंटान आयपीबीचे सीईओक गांठलो. तो म्हणटा मिडियाक प्रेस नोट दितले. व्हिडिओ कॉन्फरन्स जाल्ले काय ना ते खंय तो सांगूंक शकना. We will come out with the press release when we are ready with it, okay? Okay. Till that time, there is no comment. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था सर? I said there is no comment. इतना तो कंफर्म कर सकते हैं. नहीं, I cannot confirm anything. सध्याचे बसकेचे मिनिट्स मुख्यमंत्र्यांच्या अप्रुवलाक धाडपाचे थारता. पूण तितल्यान बसकेंतले ताचे हजेरीचे कोफुसांव निस्तारना. मुख्यमंत्र्याक बसकेंत बायपास केला तो केला, सय तरी तो मारतलो काय ती वेगळी गजाल. हो राजकीय इश्यू जाल्ल्यान आयपीबीवाल्यांचे सध्या प्रेसांव वाडला इतलें खरें. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.